आमी हें केलें खंयचें जो ट्रॅक आशिल्लो पळय तो ट्रॅक आमी ट्रेस केलो जाल्यार पळय थंयच आमगेली एक्चुअली गोरवांची वाट आसा थंय. गोरवांची वाट कशी आसता, गोरवांची वाट उदका मेरेन आसता आनी थंयच्यानूच ते येता वयता रानदुकर ते. इवन ते हिणें एडमीट केलें की ते रानदुकर येता थंय कित्याक थंय एक खोलिल्लें हें आशिल्लें. आतां जे विटनस म्हणटा की हांगसर लोकल म्हणटात ते गवे रेड्यांनी हें केल्लें आसा. आतां ते फॉरेस्ट म्हणटा रानदुकर म्हण आमकां खबर आहा रानदुकर ज्या वाटेन वयता पळय गोरवां उदका वयता त्या तितून रानदुकर वयता. आमचे गवे रेडे वयता ते तितले तिंगा जाय आसता. दुसरो तेंचो आमचो जे एक हें आशिल्लें तेणी एक 3 पॉयंटाचेर तेंचो जो वाद आशिल्लो की ज्यो इंजरी आसा त्या इंजरीचेर तो गोवा रेडो म्हणूंक शकना आनी लेटर ते व्हायरल जाल्लें. सो त्या खातीर हांवें लेटर बरयल्लें की कशें जाल्यार पळय पुलीस इन्वेस्टिगेशन्स आनी प्राणा खातें इन्वेस्टिगेशन कशें जाल्लें दोन खात्याची इन्वेस्टिगेशन आमी ते रिस्पेक्ट दिवचें ती बरोबर आसूं चूक आसूं आनी त्या विक्टिमा खातीर आमी कोण तरी खंय तरी एकटे येवन ते बाबा रे कितें कोणाची कन्फ्युजन्स हें आमी क्लियर करप इम्पॉर्टंट आशिल्लें. त्या खातीर हांवें तांकां हेका आपयलें तेंचे कोण एक्सपर्टांक कोणाक हें सांगलेलें तांकां धाड सांगलेलें. पूण तेणी तो टांडेल म्हणून तांचो हें आसा ऑफिसर आसा ताका धाडलो. पूण ताजें मत कशें की हें जें पत्र आसा तेजे बद्दल ताका बाबड्याक कांय खबर ना. ही पत्र कितें बरयलां तेंय ताका खबर ना. ताजो रोल इतलोच आशिल्लो की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आशिल्लो तो पुलिसां कडल्यान तांडेलान कलेक्ट केल्लो आनी तो कित्याक कलेक्ट केल्लो काय तरी कॉम्पेन्सेशनाक कलेक्ट केल्लो. कारण तो रूलूच असो आसता फक्त कॉम्पेन्सेशना लागून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिता आनी ताकाच तो वापरप आसा. तो म्हणटा की तो रिपोर्ट तेणी आपलो तो जो डेप्युटी कन्जर्वेटर आशिल्लो ताका दिला पूण तेणी मुखार कितें केलें तें आपल्याक खबर ना. ताजो रोल तितलेच आशिल्लो. सो हें एक्सप्लेन करपाक आमचे कडेन नॅशनल फॉरेन्स सायन्स युनिवर्सिटीची जी आसा तेंचे कडेन वायल्ड लायफ फॉरेन्सीक म्हणून आसा तांचे मॅडम तांचो सर दोवा निधी ती आशिल्ली. आमी थंय गेले तुमी पळयतले. तातूंतल्यान एक म्हणल्यार ती वाट तूं गोवा रेडो येवंक शकता आनी तो गोवा रेड्याचो एटॅक जो विटनस सांगता तो ती आनी एक बायल मनीस मेल्ली पळय तिचे पोट फोडलेलें वसंती गावडे ताचो एटॅक मंगला गावडे ताचो एटॅक वेगळो आशिल्लो कारण ताचे थंय बेबी आशिल्लें भुरगें आशिल्लें. सो ते भुरग्याक एटॅक करीत म्हणून तीन वचून ताका जोरान एटॅक केलो. तेजें सगळें पोट बी भायर काडलें ताजें आनी आपटिल्लें ताका. हो तसलो एटॅक न्ही, हो डिफेन्स एटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स एटॅक. हो सकयल वयता तो वयर येता तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो. सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले. ते डॅमेज खंयचे दाखयता ते अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो. सो तेणी तें शिंग मारलेलें तें ताका हांगा भरलें. हेजेर तो लिफ्ट जालो. सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी येयली ती हांगा येयली माने. आतां ते जे तिणी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्या ते मातशें चिटींग केलें. ती डेफिनेशन कितें हें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ती पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें. आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटकीर हे हितून तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची. ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितून ताका लंग्साक मुखमार बसलो. सो टिपिकल जालें असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेंची. सो ही व्हडली इंजरी आमगेली. तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर. आमी ती मुद्दम ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातले ताचे हांगसर जी सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडण्याची. 26 करेक्ट मॅडम 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे राडो बैल म्हळ्यार हेजे परस आनी गोवा रेडो आसता आनी ताजो 31 म्हणजे 30 सेंटीमिटर 1 फूट गेरी तेजी. 33 सेंटीमिटर म्हणजे 1 फूट गेरी म्हणजे आतां हें आसता तो पळयतलो की ही इंजरी 7 सेंटीमिटर म्हणल्यारूच जवळ जवळ कितलो सर्कमफरन्स 7 सेंटीमिटर अरावंड 14 सेंटीमिटर 15 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स म्हणजे अर्दो फूट सुमार आसता. सो तो जेणे कोण सायन केला तो येयलो ना तेणी कोणाची एक्सपर्टूय दिवना पूण जे आमकां हेंचे खातीर कोणा खातीर विक्टिमा खातीर जे क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्लें आमकां स्वता तें आमी केलें आनी आमकां मात्तूय दुबाव ना की इवन ताणी तेंचे कडेन डिनाय करपा सारकें कांय नाशिल्लें आनी तेणी आमी तेजे कडेन कांय आर्ग्युमेंट करूंक शकले ना कारण आमकां तेणी सांगलें आपल्याक कांय खबर नाशिल्ली. पूण तेणी एकूच एडमीट केलें की
जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट घेतलेलो तो कॉम्पेन्सेशना खातीर घेतलेलो आनी तोय मान्य करता की तितल्याच पावटी तो वापरपाक आसता. अशी हें करप आसना तेजेर पोस्टमॉर्टम तेजें पोस्टमॉर्टम करप आसना. पूण तो म्हणटा की आपल्याक कांय खबर ना आपली तो आपल्या तो डेप्युटी कंजर्वेटर ताका दिला आनी तेजे मुखार कितें जालें आपल्याक खबर ना. सो लेटर एक व्हायरल जालें म्हणटा त्याच लेटराक लागून आमी आयिल्ले. ते आतां कितें म्हणटा कोण हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना ताका जेणे सायन केलें तेणे आपोवच ना तेच तो म्हणटा आपल्याक कितें लेटरां कितें आसा कोण ताण दिलेलो पळय तो आमी लेटरां कितें आपल्या बरोबर आमकां खबरूच ना म्हणटा. आता प्रकरण मिटलें हें सगळें आमचे खातीर कशें आसा खून जाल्यार वेगळें आशिल्लें न्ही. आमचे खातीर आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लीच आशिल्ली केस. न्हू तेंच्यांनी एडमीट केलें काय म्हणटा तो तांडेल जो आसा म्हणटा पळय तो आपणी तेका हेका कित्याक कॉम्पेन्सेशनाक आपणे तेंचे कडेन एप्लिकेशन घेतलें आसता सांगलां म्हाका ताणें आनी कॉम्पेन्सेशनाक प्रोसिजर करतलो अशें ताणें सांगलां.